हळर्णा आशिल्ल्या किल्ल्याक ऐतिहासीक म्हत्व आसा। सरकारान ह्या किल्ल्याचे संवर्धन करपाक जाय। हे थळ पर्यटन थळ म्हूण फामाद करपाक सरकारान फुडाकार घेवपाक जाय म्हूण थळाव्यांची मागणी आसा। RDX स्क्वा ब्युरो रिपोर्ट। माझे नाव गुरुदास गणेश परब। हांव ह्याच गांवचो रहिवासी। हो आमचो हळर्णेचो किल्लो दर वर्सा हो पुरातत्व खात्या कडसून तो साफसफाई किंवा उर्वरित डागडुजी बीजे काम चालू आसता। वर्सान एकदा करतात ते। अंदूं जानेवारी म्हयनो सुरू जालो तरी तेंच्यांनी साफसफाई अजून काय करूंक ना। आता कालच आमचो 5 तारखेक मोपा विमानतळ उतरला आनी टुरिस्ट म्हणजे गेस्ट फॉरेनर येवपाक सुरवात जाल्या जाल्यार वयता जाल्यार ते गवत वाडलेलें आहा। म्हणून म्हाजें इतकेंच पुरातत्व खात्याक सांगणें आहा तेंच्यांनी त्वरीत म्हणजे हेची साफसफाई आनी उर्वरीत काय आहा ती डागडुजी करपाची। आमचो स्थानीक आमदार आहा प्रवीण आल्लेकार किंवा त्या खात्याचो संबंधित मंत्री म्हणजे सुभाष फळदेसाय किंवा आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हेतूंत लक्ष घालून ही आमची असंख्य लोकांची मागणी आहा ती पुरी करपाची। पण या गेल्या वर्ष 2 वर्षा पयलीं याची डागडुजी जाल्लेली। जाल्ली पण भितरल्यान जवळ ह्या 5 वर्सात तेंची थोडी डागडुजी करतात ते। पण भितर कितें डागडुजी काय केल्लेली ना, फक्त जे वॉल जे आसा तीच प्रोटेक्शन केलेलें। ते केले पण हे 2 बुरूज आहा तशें आणखी 2 बुरूज जाय त्या आयटीसीन ते करूंक ना, ते करूंक जाय। बरें, हांगा आतां सध्या कोण कामगार मेन तशे दवरल्या? तेंचे GHRTC 2-3 जाण स्टाफ आहात आनी डिपार्टमेंटाचो एक जो आहा। म्हणजे गेल्या 3 ते 4 वर्साचो जर विचार जर केलो जाल्यार हांगा मोठ्या प्रमाणात कामगार आनी हेची डागडुजी जाल्लेली आसा। आता बक्षी जाल्यार ते सकाळी 8 ते 5 पर्यंत तेंची ड्युटी आसता लोकांची हेंची। रातचे कोण तरी सेक्युरिटी बी सरकारान नेमपाचे तितकें बरें पडटलें न्हू। हांगा आमी हळर्णेच्या किल्ल्याचेर पावला। एक्चुअली कितें स्थिती आसा आनी कितें दिसता तुका? हांव आयज हळर्णा जो आमचो पेडणे तालुक्यान एक किल्लो आसा जो आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पदपर्शान जो पावन जाल्लो आसा। पण आयज सरकार जयंती साजरी करतात फक्त मतां खातीर। शिवाजी येयलो, भाऊसाहेब बांदोडकर येयलो काय ते जयंती साजरी करतात, पण खऱ्या अर्थान तेंचे विचार फुडें व्हरचे खातीर सरकाराची कांयच पावलां ना। हांव आयज तुमकां मिडियाक दाखोवंक सोदता जी ही किल्लो आसा तातूंत एक 10-15 मिनटां ही न्हंय आसा आनी ती सबंद न्हंयची जी धडा आसा ती पावसान मोठ्या प्रमाणान पाणी गेल्या कारणान ती सगळी धडा न्हंयेन कोसळून गेल्या। ते सायडीन सगळे माड बी हांगासर नच जाल्यात। खूब वायट दिसता हें पळोवपाक। आयज जर जो हिस्टॉरिकल हो जो किल्लो आसा तो किल्लो सुद्दां ह्या न्हंयेन वचपाची शक्यता आसा। हेका पुरातन जे खातें आसा ते खरें म्हणजे न्हिदलेलें आसा। हांव सरकारा कडेन व्हडल्यो अपेक्षा दवरिना, पण जे टुरिजम खातें आसा ते कितें करता हो प्रश्न येता हांगासर। उमेश बाब, की हांगा जर आतां आमी जर पावले जाल्यार हांगा 5 जाल्लेली आसा त्याच्यामुळे लॉक आसा। हांगा जर बसतलो जाल्यार बसपाची वेवस्था ना। कितें एकंदरीत हे प्रकार पळय, हे जे आयज हांगा आमी येयले जाल्यार किल्लो बंद आसा, गेटी लॉक आसा। खरें तर हे किल्ल्याचें म्हत्व आहा तें हे आमदाराक जावं सरकाराक खबर ना। हांगासर सेफ्टी आसपाक जाय। जे आतां तेंच्यांनी सेक्युरिटी दवरल्या एक 8 ते 5 आसा जाल्यार 5 ते सकाळी 8 मेरेन अशी शिफ्ट घालून हे कंटिन्युएशन। आतां जर हांगासर बघले जाल्यार अनैतीक प्रकार हांगासर खुबशे दिसतात। बॉटल्स आसा आनी कितेंच आसा, हे प्रकार घडचे न्हू। आयज छत्रपती शिवाजी महाराजान ही शिकवण जनतेक दिवंक ना, तो रयतेचो राजा आसलो, ते घडचे न्हू। आनी हे जर अशे बाटले बिटले जर नॅशनल लेवलाचेर जर सगळ्यांनी जर पळयले जाल्यार गोंयची कितें इमेज आसा। गोंयान म्हटल्यार सोरोत घेवपाक येवपाची ही इमेज सरकारान तयार करची न्हू। त्या खातीर खंबीर हांगासर ट्राफीक ना, पुलीस बेश्टे हांगा गाडयांनी भोंवतात पेट्रोलिंग करपाक, सरकारची तिजोरी सगळी आसलेली खाली करता जाल्यार हांगासर पेट्रोलिंगाक एक पुलीस रात्रभर जीप दवरून हांगासर कित्याक सरकारान यंत्रणा करची न्हू। आयज आमी हळर्णे किल्ल्यार येयल्लेले आसा। हो एक आमचो पेडण्याचो हिस्टॉरिकल एक फोर्ट आसा। तेच्या बद्दल कोणीच चिंतूंक ना। आयज आमी हांगासर खुबशे एक ट्युरिजम हाडूं शकता। दुखाची गोश्ट म्हणजे आयज हांगासर तुमी पळयशात जाल्यार ही धडा आसा, एक 3 वर्सां जालीं ती आतां कोसळत आसा। तांकां तेचेर कोणीच लक्ष दिलो ना। उदक पावसान वयर फोटा मेरेन पावता, पूण आयज पासून तेचेर कोणी लक्ष दिवंक ना। ही दुख्खाची आमची एक पेडणेकाराची एक गोश्ट आसा। बरी गोश्ट हेतून एक आसा की आतां मोपा आमकां एक फक्त 10 किलोमिटराचेर आसा। ह्या 10 किलोमिटराच्या अंतरात खुबशे आतां ट्युरिजम एक्टिविटीज जावपाचे आसा।
म्हाका एक सरकाराक एक रिक्वेस्ट आसा की हांगासर ट्युरिजम एक्टिविटीज थोड्योश्यो करीत जाल्यार म्हाका दिसता हांगासर 100 तरी आमचे जे पेडणेकार जे भाव आसा तांकां एक रोजगार मेळटलो. तेंचे कितें तरी रेस्टॉरंट, एक टॅक्सी, एक बारीकशी स्टॉलां, अशे खुबशे बारीक बारीक वेवसाय हांगासर सुरू जातले. म्हाका तर एक रिक्वेस्ट आसा की हेचेर भर दिवची आमच्या सरकारान, ट्युरिजम मिनिस्टर स्पेशली, की हेचेर मातसो लक्ष दिवन कितें तरी एक्टिविटीज हांगा सुरू करून आमच्या पेडणेकार भावांक थोड्योश्यो एक्टिविटीज हांगासर मेळत जाल्यार पोट भरूं शकता.